गोंयाक जाय लोकांचे आयकुपी पर्यटन मंत्री म्हणटा मायकल लोबो. मंत्रिमंडळात बदल करपाची उक्तायली गरज. बाबू बदला सोपटेक दिव येता पर्यटन खातें सांगून सोडले मायकलान. बोर व्हॅलींनी कोयर उडोवन कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीतल्या कंपनींनी म्हेळें केला वाठारांतले उदक. वाठारांतल्या लोकांच्यो पावल्यो कागाळी. ह्या कागाळी उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि रेव्हेन्यू अधिकाऱ्यांनी सील केल्यो बोर व्हॅली. एला करू नाकात पिडयेचो भाग. आमचे दायज आसात धोक्यांत. पर्यावरण चळवळे आणि थळाव्यांचो एल्गार. बंदर कप्तान मंत्र्याचोय लोकांच्या विरोधाक तेको म्हणटा विस्ताराक मुख्यमंत्र्यान आयकचे लोकांचे म्हणणे. सरकारान सादर करचो गोंयच्या टुरिझम व्यवसायाचो फुडार सांगपी व्हाईट पेपर. गोवन फॉर दाबोलीम संघटनेन मागला. दाबोळीची प्रवासी ताक 1.1 कोटींनी वाडयतात जाल्यार मोपा विमानतळाचे प्रयोजन कितें? पर्यटकांक कितें दाखयतले? कोळशाची येरादारी. एनजीओन विचारला प्रश्न. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. टुरिझम इंडस्ट्री कशी हाताळतात ताचेर पर्यटन मळार प्रतिक्रिया मेळटात. ह्या विशयाचेर गोवा 365 उद्देजकांकडेन उलयला. आता गोंयचो पर्यटन उद्देग भोव म्हत्वाचो. गोंयाक बळ दिवपी अशें सांगत पोर्टफोलिओ बदलपाक जाय अशें खुद्द भाजपाचोच मंत्री मायकलान सांगला. लोकांचे आयकुपी मंत्री लोकांक मेळपाक जाय, मायकल लोबोन सांगला. खास करून पर्यटन मंत्री हो लोकांचे आयकुपी, लोकभावना जाणा जावन घेवपीच जाय. ते खातीर मायकलान खात्याचो बदलय सुचयला. आयकात ताका. रिशफल जावची म्हणून आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ऑलरेडी सांगला, पार्टी प्रेसिडेंटाक सांगला आनी हेकाय सांगलेलें आहा आमचो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी. आमी सगळ्यांक सांगला 4-3 कित्याक ते केन्ना करता ते तेंचेर आहा. दीस इंडस्ट्री ओन्ली वेन यू लिसन यू कॅन एक्ट. भाशणां दिवन ही इंडस्ट्री खंय पावची ना. ही इंडस्ट्री चलयता आमचो गोंयकार लोक. ही चलता कित्याक गोंयकार लोक चलयता, सरकार चलयना. ही सरकाराचें पार्टिसिपेशन आसपाक जाय चलोवपाक. आनी वी हॅव टू गो हँड इन हँड टुगेदर. वांगडा वचपाक जाय गव्हर्मेंट एंड द पीपल हू आर इन दीस इंडस्ट्री. बाप सोपटे सिंपल मनीस, सारको सर्वसामान्य मनीस. तो बहुजन समाजाचो सदांच तो आमचो लिडर आहा. तो म्हणटा बहुजन समाज. तो बहुजन समाजाचो लिडर तो भंडारी आमचो सोपटे. सिंपल मनीस आनी आयकपी मनीस. तो दादागिरी उलोवपी न्हू. कोण कितें सांगताले आयकतलो. तेका दिवंक जाता. वी वॉन्ट समबडी हू इज गोइंग टू लिसन टू अस. बरें काम करपाक. So this reshuffle that is going to happen will happen only after the elections, I think. Yeah, after ZP election reshuffle जातलीच. तांकां दिसता की मायकल इज नॉट केपेबल. मायकलाक काडून सायडीक दवरतले आनी कोणाक दितले चान्स जो कोण केपेबल आहा बरें. हांव म्हणटा केपेबल मनशांक ते पोर्टफोलिओ दिवचे जे इम्पॉर्टंट पोर्टफोलिओ आहा. ट्युरिझम इज द हायस्ट गिविंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द स्टेट प्लस रेव्हेन्यू ऑल्सो फॉर द पीपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. हे पोर्टफोलिओ बरे मनशाच्या हातीन आसपाक जाय. दर्यादेगांक साधन सुविधांची भोव गरज आसा, पूण एके टॉयलेटी खातीर कितलो पयसो उधळचो हाचें कोत आसपाक जाय. मायकल लोबोन बांदकामांच्या पद्दतींचेर भाश्य केलें. पळयात. पॉलिसी which should have come up in 1 year, it took 10 long years. So इतली वर्सां आमकां कसले मंत्री मेवल्ले आहा फॉर दीस पर्टिक्युलर थिंग ट्युरिझम विच इज द ओन्ली ब्रेड एंड बटर ऑफ गोवा. हें लोकांनी पळयल्लें आहा. ते सांगपाची गरज ना. आय वॉज अपसेट. आय हॅव टोल्ड इवन द प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर की बाबा जे सब्जेक्ट्स गोंयचे इम्पॉर्टन्स आहा, एक जे ट्युरिझम आसूं, मायनींग पासून, वाय ही इज गोईंग अगेन एंड अगेन टू दिल्ली टू स्टार्ट मायनींग. ही हॅज गॉट द थिंग. ही नोज दॅट आवर पीपल आर अनएम्प्लॉयड. सेम वे कितकेच जाण झुजता की कोस्टल बेल्टार बरें हें जावचें म्हणून. त्या आयडीन चर्चिल आहा, त्या आयडीन हांव आहा, इवन आमचो सोपटे आहा, त्या आयडीन आमचो ग्लेन तिकलो आहा. तेंची दे नो वॉट इज हॅपनिंग इन दीस कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा, हिंटरलँड ऑफ गोवा.
आधी सुभाष फळदेसाय उलोवन थकलो की आपलो नेत्रावली गांव बरो जावचो म्हणून. सो वेन वी टॉक अबाउट हिंडले वी टॉक अबाउट नेत्रावली ऑल्सो सांगे or we talk about any other village which is in the सारको interiors of Goa, मेणकुरे आसूं गांव. So the beautiful things are that side. All those things have to be developed. थिंगा कोण पावोंकूच ना. पॉलिसी करतना थिंगा कोण पावोंकूच ना. मेणकुऱ्या गांवानूय पावोंक ना. चीफ मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय पावोंक नासतलो. म्हणजे तेजे जो गांव आहा जो तो गणपती पुजता तेजो खरो गांव जो आहा तो इतलो ब्युटिफूल आहा. थिंगा एक्सप्लोर करूंक जाता ट्युरिजम. देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग ट्युरिजम ओवर देर. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार. गोंयच्या टुरिझम व्यवसायाचो फुडार कितें तें सांगपी व्हायट पेपर सरकारान सादर करचो गोवन फॉर दाबोलीम संघटनेन मागला. दाबोळी विमानतळाची प्रवासी तांक 1.1 कोटींनी वाडयतात जाल्यार मोपा विमानतळाचें प्रयोजन कितें? पर्यटनाचे थळ म्हणून पर्यटक गोंयचे कोळसो येरादारी केंद्र कशें कितें वेंचतले तेवूय श्वेतपत्रिकेंतल्यान सरकारान सांगचें अशें ह्या एनजीओन मागलां. दाबोळीच्या विस्तारीकरणाचो फुडाकार घेतिल्ल्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाक GFDOन येवकार दिला. साबार वर्सां सावन आस आशिल्ल्या गरजांची दाबोळी विमानतळ पूर्तताय करतलो हातूंत दुबाव ना. पूण वाडत संख्येन जेन्ना पर्यटक गोंयांत येतले तेन्ना कोळशाची येरादारीचो तांचेर कितें परिणाम जातलो तें तांणी स्पश्ट करपाक जाय अशें ह्या एनजीओचें म्हणणें. हे एक्सपान्शन दाबोली एअरपोर्टाचे केल्या उपरांत हो एअरपोर्ट साबार वर्सांक आमकां पावतलो आनीक ताची कॅपॅसिटी आतां वर्साक 1 करोडा वयर पॅसेंजरांची जातली आनी आमचो ट्युरिजम खूब संकश्टांत आसा. आमी मागता सरकारा कडेन ताणें आमचे ट्युरिजम इंडस्ट्रीची हो गोंयचो ट्युरिजमाचो फुडार कितें जातलो ताचे विशीं एक व्हायट पेपर काडूंक गरजेचें. आनी ह्या व्हायट पेपरांत तांणी हे 2 एअरपोर्ट कशे चलतले दाबोली आनी मोपा तें तांणी स्पश्ट करूंक जाय. गोंयांत जेन्ना कोळसो येता आनी कोळशा उद्देशी जावं रस्त्या वयल्यान वतले नदींतल्यान वतले रेल्वेन वतले सगळें आमचें पर्यावरण काळें काळें कीट जातलें तेन्ना गोंयांत ट्युरिस्ट येतले काय तांकां गोंयांत येवची आनी कशी उरल्या हे तातूंत हे व्हायट पेपरांत सरकारान आमकां घालून दाखोवंक जाय. फाटीं सरकारान जस्टिफिकेशन दिला मोपा एअरपोर्टाक ऑफिशियल गॅझेटाचेर की दाबोली दुसऱ्यो सवलती करपाक कार्गोच्यो थंय फॅसिलिटी करूंक जायना कित्याक थंय जागो ना अशें म्हणलां. आमचें म्हणणें दाबोली लागीं आसा वो मोपा लागीं आसा रेल्वेक सी पोर्ट एक्सपोर्ट फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज आहात त्यो जेन्ना ह्यो 3 दाबोलीक लागीं आसात आनी मोपा इतलो पयस आसा जाल्यार सरकारान हांगा दाबोली सगल्यो ज्यो सवलती करूंक जाय फॅसिलिटीज कार्गो आनी दुसऱ्यो ताका जमीन एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हाका दिवंक सरकारान एप्रोच करचें म्हूण आमी सरकाराक उलो मारता. Proper study and effective study on what our future is. As it is, this state is bankrupt where finances are concerned. So we have to be very, very careful how we are going to present our future into the financial implications. So our request to the government
us a white paper telling us very clearly what is going to be the future of Goa financially and industrially. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. एलाक ग्रेटर पणजी पिडयेंत व्हरपाच्या प्रस्तावाक विरोध चल्ला. आता पर्यावरण चळवळींतले वावुरपी आनी थळावे प्रस्तावाक विरोध करपा खातीर भायर सरल्यात. पोरण्या गोंयच्यो 7 चर्ची युनेस्कोच्या हेरिटेज लिस्टात आसात. पीडीएन येवजणांनी बदल केलो जाल्यार आमी आमचे दायज वगडावन बसतले अशें तांचें म्हणणें. आयज आमी हिंगा प्रेजेंट जाला ग्रेटर पॅन्जीम पीडीएक ओपोज करपाक. म्हजे बरोबर हांव हिस्टोरियन आनी प्रोफेसर प्रजल संघटने तशेंच गोवा सेफ गोवाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह पिटर वेगस, फातिमा पेरेरा आनी मागदालेन कुटो आनी तसोच आमचो गांवचो वांगडी तानू काणकोणकर. आमी आतां जाले 4-5 दीस जाले सडनली आमकां ग्रामसभाक लोकांक कांय इन्फॉर्म करनासतना आमी मिनिस्टरान TCP मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो की देर वॉज अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम ग्रामसभा डेट इन्क्लूड ओल्ड गोवा इन PDA. आमी एकूच सांगूंक सोदता आमी केन्ना खंयच्याच ग्रामसभाक असो थाराव घेवं ना. हेच्या पयलो तेन्ना PDN ओल्ड गोवा घातलेली तेन्ना आमी अपोज केल्लो आनी तो प्रोजेक्ट तो प्रपोजल हेल्डार घाल्लो. सडनली कोण 3 जाण आमी आयकून थ्रू द प्रेस न्हू आमकां आयकूंक येयला कितें 3 जाणांचे प्रायवेट कंपनी एप्लिकेशन्स हाडले ऑन दॅट बेजीस पंचायतीन आपले डिसिजन घेवन तो रेजोल्युशन TCP फॉरवर्ड केलो की तुमी ओल्ड गोवा PDN घालचें म्हणून. तिणी लोकांक विचारूं ना आनी तेजो इम्प्लिकेशन कितें जातलें फाल्यां PDA येयले इम्प्लिकेशन कितें जातलें तें कोणाक सांगो ना. पूण हांव मागता सगळ्या पंच मेंबरांक जे कोण प्रपोज करता आनी सपोर्ट करता तेणी आपले क्लियर स्टँड क्लियर करचें म्हणून. कित्याक हो जाणो गांवचो इश्यू. 3 जाणांक लागून गांव तुमी विकूंक शकना. Churches of Old Goa are listed in the UNESCO's list of World Heritage. First and foremost, the moment Old Goa is included in the PDA, first of all, Planning and Development Authority at title वयल्यानूच कळटा, it is for development, extension of Greater Panjim, extension of Panjim to Old Goa. ते करपाची बिलकुल गरज ना. And in case they do it, I am sure the UNESCO listed 7 churches of Old Goa will be denotified by the UNESCO committee, because the rule is for 1 kilometer around the World Heritage listed monuments and the Archaeological Survey of India listed monuments, there cannot be any development. And once it comes under PDA, they will develop that entire thing and they will flout the rule of the ASI, which is national rule, as well as the World Heritage UNESCO listed those rules and regulations, and that team will come and they will denotify it because they will inspect it, what this entails. So it's a very, very serious issue, and we cannot afford to lose the 7 churches of Old Goa on the list of World Heritage. Plus the entire Old Goa is a demarcated zone of heritage under Archaeological Survey of India and Goa State Archaeology. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार करपाक सोदता ती उदरगत लोकां खातीर आसपाक जाय. लोकांच्या जर उदरगतीक वा एकाद्या प्रकल्पाक विरोध आसत जाल्यार सरकारान ताचेर परतून चिंतपाची गरज आसा. लोकांचो आवाज आदी बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन सांगले. फाटले कितलेशेच म्हयने सावन गोंयांत कोळसो, डबल ट्रॅकिंग, महामार्गाचे रुंदीकरण, इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेडेशन अशा विशयांचेर सरकार विरोधात आंदोलनां चालू आसात. इतलेच न्हू जाल्यार भाजपाचे कांय आमदारय ह्या प्रकल्पांच्या विरोधात उबे रावल्यात. पूण पक्ष आणि मुख्यमंत्री मात ह्या प्रकल्पा वटेन रावल्यात. We don't need consultants to decide what is going to happen within this ward or place. The locals decided that it should be futsal, it should be volleyball, it should be children's park here. So this is local involvement. So this is the same way when it comes to larger development of Goa, the locals will decide. We the locals decided that the best garbage treatment plant for Goa should come up in Kalangut. Who decided this? Locals. And we took Manohar Parrikar over there. We showed him the site and he was shocked to see more than 2 lakh tons of garbage lying over there with a hill of garbage.
So we put machines over there to treat it. So who decided that? Not somebody from Pune or Mumbai. The local people of Kalangut took him over there. That is the Comunidad president, members and all. Joseph Siqueira, who was with me at that particular time, ex-sarpanch, some of the members, myself, and we had taken it as a challenge to show the people of Goa that we can do it. So we showed the way. Our village, Kalangut, showed the way. People of Kalangut showed the way. So I respect their opinion on this. So the same way, anything happening in the state of Goa, the locals should be taken into confidence first. ZP election, now there are municipality election. See, protests were always there in Goa. Now it is because of double tracking also. कोलाचे जे इशू आहा तेचेर सोल्युशन सीएमान सांगला की कोल मिनिस्टर येता न्ही त्याच दिसा सोल्युशन आमी कितें तें दितले. The ZP and municipality election result will be like a semi-final to the assembly. What do you feel? No. See, ZP elections, the results are purely based on those particular ZP constituency issues. Municipality is on that particular ward or that particular city. आता म्हापसा आहा जाल्यार थिंगा गार्बेज इश्यू आहा आनी कितें इश्यूज आहा फुटपाथ सारके ना आनी कितें ना पार्किंग मिसमॅनेजमेंट ते सगळे इश्यूज आहा. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकर. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी रेव्हेन्यू अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंतल्यो बोर व्हॅली सील केल्यो. ह्या बोर व्हॅलीक लागून वाठारांतले उदक पिड्ड्यार जालां अश्यो कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या वाठारांत रावतल्या लोकांनी कागाळी केल्ल्यो. ह्या सुवातेर कोयर उडयल्ल्यान गांवांतल्यो बांयो प्रदुशीत जाल्ल्याचोय तेंच्यांनी आरोप केल्लो. थळाव्यांनी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ते विशीं कागाळी नोंदयल्ल्यो. इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या कंपन्यांनी ह्यो बोरवेली तयार केल्ल्याचो कमलाक्ष प्रभुगांवकारान आरोप केला. ह्या बोरवेलींनी कोयर आनी हेर वस्तू उडयतात, ताका लागून थळाव्यांक साबार अडचणींक आनी संकटांक तोंड दिवचें पडलां अशें तेचें म्हणणें. आयकात. एल्युमिनियम अशे सगळ्यो प्रकारचे विश पळय जे आसा ते हांगा पयलीं खावन जाले 10-15 वर्सां पयलीं आनी आतां ही घाण पळय जी आसा नुस्त्याच्या फॅक्टरींतली ती आतां आमकां सद्या खावची पडटा. आनीक आमच्यांनी जावचें ना म्हाका दिसता जे फुडली जनरेशनां हे किती इफेक्ट जाता हाजेर. ही फुडली पळय जे हे आसा न्ही त्या भुरग्याची डायजेस्टिव सिस्टम पेड्डेर जाता. भुरग्यांक अन्न पोटां वचना सारकें, भुरगीं उलटी करतात, भुरगे रातची भरवत रातची उठून बोवाळ मारतात, घाण येता ओकार येता थंडी जाता. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड पळय हांगा पळय जो आयिल्लो आसा ताणें ते सील करपाचें ठरयलां. ते कित पर्यंत सील जातलें, कशें जातलें, काय जातलें, ताचे फुडलो परिणाम कितें जातलो तो अजून आमकां कांय खबर ना. एक्चुअली पळोवपाक गेले जर जायते जाल्यार ह्यो कांय पळय जे पळय सी फूड प्रोसेसर ज्यो फॅक्टरी आसात त्यो खरमळ जाल्यार बंद जावपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण त्यो बंद जावपाची कांय पळोवपाक गेले जाल्यार कांय दिश्टी पडना. आमकां होप कांय दिसना. कळ्ळो का. ह्यो म्हणजे कितें करचें म्हणटा कुंकळकारांनी आतां कितें करप म्हणटा आमकां कांयच कळना. आज कितली फॅक्टरी तुमी ते सील करतात. आज जवळ जवळ 3 फॅक्टरीज हांगा सील जावपाची आसात. एक ही आसा क्वॉलिटी फूड आसा, सागर फीड आसा आनीक एक दुसरी खंयची तरी 3 तुगेले फीश प्रोसेसींग फूड पळय जे आसा ते आतां सील जावपाचे आसात. हातूंतल्यो पळोवया आनी कितें जावपाचें. आतां एक्चुअली हांगा जवळ जवळ 8 ते 10 ह्यो फीश मील आसात. आनीक तशें पळोवपाक गेले जर जायत जाल्यार 8 ते 10 हे 2-3 हांगा सील जावपाचें प्रोसेसींग आज सद्या चालू आसा. बाकीच्याचेर तांणी कित्याक तशें घालना तें आमकां कांय खबर ना. तांचेर सुद्दां तो पडपाक जाय आशिल्लो. खंय जें कितें जाता तें निश्कय आनी हें जावपाक जाय आशिल्लें, कशें निश्पक्ष जावपाक जाय आशिल्लें आनी पारदर्शक जावपाक जाय आशिल्लें. तांचेरूय बी ते बाकीचे पळय उरल्यात पळय हांगा न्ही त्योय बी त्यो आतां तांचेय बी अशें थरो चॅकींग जावपाक जाय. तांचे कडेन बी अशें बोरवेल बी आसा जर जायते जाल्यार हे बोरवेल मारता आनी उदकां सकयल सोडतात. हां ते पळय जे करतात न्ही ते कोण हिशोब ना. ते फाटल्या म्हाका दिसता एक म्हयनोभर पयलीं अक्षरशा ओपन हातूंतल्यान हांगच्यान जे पळय जे नुस्त्याचे पळय जे पळय दर्यारी उदक आसा ते सगळे ओपनली घेवन वताले. गोवा 365 खातीर कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
फुडल्या 5 दिसान गोंयचे हवामान सुकेंच उरतलें. 2 डिसेंबराक 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान तातूंत उणाव जावं येता. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस तापमान जावं येता. मळबांत कांय प्रमाणांत कुपां दाटूं येतात, पूण हवामान खात्या कडल्यान कसलेच तरेची शिटकावणी मात ना. गोंयांत सद्याक सुकेंच वातावरण आसा. तापमानात मातशी वाड जाल्ली. चडावत तापमान तशें सामान्यच आसलें. पणजे चडांत चड 33.7 जाल्यार मुरगांवां उण्यांत उण्या 23.0 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. हवामान सुकेंच उरतलें. मळबांत कांय प्रमाणांत कुपां दिश्टी पडटलीं. 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान तापमानात उणाव जावं येता. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जावं येता. उण्यांत उणें तापमान 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.